हांव सिबोलिया फर्नांडस, गांव चिंचिनी सालसेट गोंय. सादर कोत्ता एक कविता रोचपी आरचे रॉकवाज. तुमकां सगल्यांक हॅपी इंटरनॅशनल नर्सेस डे हांव आवडटा. तर आयकात ही एक खास कविता. नर्स एक बलिदान. एक नर्स, तिचे मोदले नाव बोलिदान. समाज दिता तिका व्हड रिस्पेद मान. भलायकी जगान तिचे मोठें योगदान. फुडो कोत्ता कसलेय उप्रासल्यार तुफान. न्हिदलोवपी सेवा दिता कसलेंय आसो पिडेस्त. जावं गरीब जावं व्हडलो गिरेस्त. उत्कृश्ट वावराक सलाम करतात समेस्त. सुट्टी आसना आसल्यार तो बाजो वो फेस्त. बरें शिंकपान नोकरी गोंयांत परदेसांत. उर्बेन वांटो घेता समुदायांत वावरात. मोजत रोखडी करी कोणूय पडल्यार त्रासांत. शिस्त आनी मनीसपण दिसता दर एका पावलां. तिचें जिवीत एक देखीवंत उदाहरण. दीस रात पळयता ती भिरांकूळ मरण. वेवसायाच्यो मस्कऱ्यो करतात तारण. मन रिजवोन वो कसलें पारपण कारण. नासबाय तुका आपुरबायचे दिनवास. पिडेवंतांक तेकोय तुजेर तीर विस्वास. दूख खोस सोंसतल्यांक तूं एक ताजो सुवास. परदेसांत लेगीत अभिमानान उलयताय मायभास. सुम्या जेजू अमोलीक आशिर्वाद तांचेर घाल. संकोश्टान पिडेन कर तांचो सांबाळ. ह्या मारेकार दिसांनी आनी सदां सदां काळ. सर्वोत्तम वेवसायाचेर कृपेची नदर घाल. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय आनी लंडन फुलोय.